पळय आमचे न्ही एन्युअल शटडावन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केलें सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूंत आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज ते 220 kVची ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे ही 2 घेतले आणि तिसरें आमचें 110 kV स्टेशन वेर्ना. सो ही तीनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसता. त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे केपें एरिया काणकोण एरिया मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसता सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 220चे EB स्विच आमकां नवे घालपाचे आसा. आतां तें काम करतलो जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्या भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आणि खंय कितें रस्टिंग आयलां जाल्यार तें काडपाचें आणि जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचें. हें आमचें काम थंय 220 kV शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 kV स्टेशनाचेर जातलें आणि आमचे 110 kV जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा. ज्या आमच्या ह्या तीनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 kV स्टेशनाक वता जवळ जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 kV त्या सगळे 33 kV स्टेशनाक सप्लाय आसची ना आणि त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 kV आणि LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची. पणजे शहरातल्या वीज यंत्रणेची देखरेख करपा खातीर फाल्यां 8 एप्रिलाक सकाळीं 10 ते सांजे 4 वरां मेरेन वीज पूर्ण बंद आसतली. हें शटडावन 400 kVच्या नव्या सचिवालय ट्रान्सफॉर्मराचेर जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सो आम्ही पहिलं की PNG कनेक्शन चालू आसा सो तांचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतला की तांच्यांनी ही PNG लाइन घालपाचे ते आमच्या वांगडा आसा. तो किस तरह से ये कनेक्शन होता है और पणजी में और कहाँ पे है? अभी ये पणजी में तालेगांव हो गया अपना ओल्ड गोवा तक. हाँ. ये परवरी वाला सेक्शन छोड़ के बाकी सब में गैस चालू है. और ज्यादातर भी कॉमर्शियल डोमेस्टिक दोनों को दे रहा है. और फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन इसका फ्री है. रजिस्ट्रेशन फ्री फ्री है. है. यूजुअली कितना लगता है रजिस्ट्रेशन का? इसका 500 रुपए. 500 रुपया अभी फ्री है. वो फ्री है. और बाद में अभी पणजी में डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों चालू है लोगों को देना? हाँ दोनों चालू है. कंटिन्यू काम चल ही रहा है. हाँ. इसमें दिया अभी सहयोग होटल, शेरे पंजाब को, बिरयानी को. हाँ. नहीं बीच में बंद था ना कि आपको खोदने नहीं मिल रहा था जो मेन वो लाइन का था, नया लाइन डालने का बंद था. हाँ. ये ऑलरेडी लाइन डला हुआ, इसमें गैस है. हाँ. इसमें सिर्फ टेपिंग पॉइंट से एक पिट लगा के गैस कितना % पणजी में काम हुआ रहेगा आपका इसका लाइन का? पणजी में हुआ है 80% तक काम हुआ है. हाँ पणजी में हो रहा है. एक 20% कहाँ पे बचा है जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था? स्मार्ट सिटी वाला रह गया. एक अपने माला रोड सेक्शन वाला जो है, हाँ. आउटपोस्ट वाला माला रोड, हाँ. वो वाला काम बाकी है. वो पूरा कनेक्टेड है. दोनापाल वगैरह वो साइड में दोनापाल कनेक्ट है. वो सब कनेक्ट है. लोग ले रहे हैं अभी? बिल्कुल ले रहे हैं. और रिस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहा है. मोस्टली सब अधिकार ले ही रहे हैं. हाँ. कॉमर्शियल डोमेस्टिक दोनों कनेक्शन ले रहे हैं. हाँ. PNG का वोल्टेज कितना दिन लगता है एक कनेक्शन लेने के लिए? सेम डे. उसी सेम डे रजिस्ट्रेशन, सेम डे BP नंबर जनरेट होकर उसी दिन कनेक्शन हो जाएगा आपका. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत जायते अपघात जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 जाणांक मरण आयला जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी आसा. आयतारा 3 जाणां बायणा फ्लायओव्हराचेर अपघात जालो. चलोवपी फ्लायओव्हरा वयल्यान सकयल पडून सोंपलो. फाटल्यान बशिल्लो सावरलो मात ताका बरीच दुखापत जाल्या म्हूण कळटा. कुंकळच्यान इस्टर म्हणून घरा येतना केपेच्या एका तरणाट्याक सेल्फ एक्सिडेंटांत मरण आयलें. उसरा राती दोनापाल एके मोटारीन दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्ले चलयेक मरण आयलें. बांबोळे 2 मोटारी आनी 1 स्कूटरी मदीं अपघात जालो. 3 जाण गंभीर जखमी जाले. बाईक 2 जाण आसले ते. एकलो दोघी जे बायकीन आसले तो थंयच्यान भायर सरलो ताज्यातल्यान भायर सरलो आनी तो मातसो फुडें पावलो तो स्पिडीन आलो काप करून मारलो आनी थिंगा मारलो हिंगा येवन बायक पडली पळय. कार कशी येताली?
कार अशी येताली हय तशी येताली स्पीड आनी हो खंयसर 100 आहलो तो कोण तिरे बायक कार. आनी आं तो मागीर मारलो आनी चेडू सोडून कितके वयर सोडून सकयल हय पडलो जाणा तो. दोगांकूय येले हय, हॉस्पिटल दोगांक तेजे चेडू हेवी सिरियस आहा ते. आनी चोडो चेडूय सिरियस आहा म्हण हय दिसता म्हाका ओके आहा कहो दिसता आनी पूण चेडूचे ते तकलीचे रगत आसता पळय main हय रगत, हय ते सकयल पडलेले आं आनी ते चेडू हेवी क्रिटिकल आसा ती तेका बरें टायमीर व्हेले म्हणून तेका बरें जालें आतां ते म्हणटा आहा ओके म्हणून आतां पळोवया कितें जाता फुडें ते. येऊ स्पिडीन आसली ना हो स्लो आहलो तो कामाच्यान पळय तो स्टाफ ताज्याचो ताज्याचो तो भायर सरलो पळय हय सरलो मातसो फुडें पावलो तो घाप को मारून थिंगा उडलो. म्हणजे तो स्पिडीन आसलो गाडयेकार हय मिनी कुपर मरती मिनी कुपर कितको चित तूं अबाव 100 हय हांव थिंगा फाटल्यान आहलो तू आसलो भायर येता थिंगाच मारलो तेका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. A tourist from Indore, Madhya Pradesh had died on Friday in suspicious circumstances after he was enjoying party in a nightclub at Anjuna. Now the postmortem report has revealed that he had consumed cocktail of drugs, means at least 4 or 5 drugs he had consumed, and it is suspected that during party he had consumed those drugs. The postmortem report says that he died due to cardiac arrest, heart attack, but that is caused due to drugs overdose. Now Anjuna police is investigating about the source of the drugs, means how that victim had procured those drugs. Mukesh Kumar for Prudent. The High Court on Monday heard the PIL suo motu taken on the issue of illegal structures across Goa. The High Court during the hearing noted that over 120 village panchayats have not filed the compliance report as directed in March 2025. The High Court terming this non-compliance of the order as dereliction of duty has directed Directorate of Panchayat to inquire into that under which circumstances these panchayat secretaries have not filed the compliance report. The High Court has further directed the Directorate of Panchayat to inquire into the matter and take appropriate action against those erring village panchayat secretaries for dereliction of duty. The High Court directing the Directorate of Panchayat to take appropriate action within 4 weeks. The matter has been now adjourned for further hearing on 4th May. Mukesh Kumar for Prudent. कायदो कुटळ्याक लावन बेकायदेशीरपणान सगळीं शेकां चलताली अशें नदरेक येतकच उपजिल्लोधिकाऱ्यान पंचायतीच्या कारभाराचेर प्रश्न केला. बेकायदेशीर प्रकाराक प्रोत्साहन दिल्ल्यान पंचायत फेल जाल्या अशेंय तांणी म्हळां. Lives of the people are saved. We should thank for that. कित्याक लोकांचे जीव वाचलो हांगा तो एक इम्पॉर्टंट जालें. आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार हे जे हजार्ड कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू जालें दो इट इज टेम्पररी ऑर परमनंट, it is with the blessing of the panchayat. Panchayat has failed to act upon on this type of activities where they were supposed to implement their powers and they were supposed to take action on them. Panchayatin they asle permission diवपाक जायना, neither they should allow such things without any permissions which is happening over here. हे आतां बीच सायड रेस्टॉरंट्स जी आसा टचिंग द स्ट्रक्चर्स ताणें फुडें एक्सटेंड केल्या, तांकां कोणाक तरी ते हाडून सबलीज केल्या, सबलेट केल्या. None of the single air fire extinguishing device is found over here in this whole incident. एकय म्हाका एक इतलें पळयलां म्हणल्यार एकय म्हाका फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवायस हांगा मेळूना. सो इवन आय डाउट दॅट फायर हॅड गिवन देम एनओसी ऑल्सो ऑर नॉट. If it is operating without fire NOC, then it shall be stopped immediately and the necessary FIR shall be launched against them for causing the threatening the lives of the people over here. Suppose legal असलें जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेशन गव्हर्मेंटा कडेन आमी वील पुट अप द रिपोर्ट कितलो तो लॉस कितें जाला तें सपोज लिगल असलें जाल्यार इलिगलाक यू कॅनॉट कंपेल गव्हर्मेंट टू गिव एनी कॉम्पेन्सेशन फॉर दॅट बिकॉज दे आर रनिंग द बिझनेस विदाउट द competent permissions of the competent authorities. Ignorance of the law is not an excuse. तुका कायदो खबर ना हाजर तसो जायना की तुवें काय तूं इनोसंट. आतां इतले आतां हे कितले 6 शेक जळ्ळे, आतां उरले कितले ती सगळे शेक सगळे शेक जावन ओके. सो टुरिजमाचे हे कोण लिगल शेक्स अशें कांय ना ते तांकां तुमी परमिशन दिलां
काय तांकां इन्सिस्ट केलें तांकां हाजे परमिशन घे म्हणून कोणाचें टुरिजमाचें आतां म्हाका एक सांग तुमी चॅक करता मागीर तांकां एनओसी दिल्या काय ना त्यो सगळे पेपर मेळटा हांगा सगळ्यांक पेपर आशिल्ले आसा तुमचे कडेन ऑन रेकॉर्ड फायनल व्हरूं ना फायनल व्हरून नासतना तुमी चालू करपाक कशें केलें इट वॉज ऑल रनिंग वर्किंग सगळे कोण बंद आसलें आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन आयलां हांगा लोकल सांगता की सगळें हांगा चालू आसलें फाटल्या 2 ते 3 दिसां आदीं मंत्री माविनान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार फुडल्या विधानसभा निवडणुकेक बीजेपीत आसतलो असो स्टेटमेंट केल्लो. माविनान चुकीचो स्टेटमेंट केला. पक्षाच्या अध्यक्षान दखल घेवची अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयल्लो. बीजेपीचो अध्यक्ष दामू नायकय म्हणटा मंत्री माविनान केल्लो स्टेटमेंट खंय बेजबाबदार. पक्ष कारवाय करतलो. ताणें त्या भावनेच्या भरान थंय करपाक जाय म्हूण स्टेटमेंट केला. पक्ष आसा त्या पक्षाची काही रिती आनी निती आसा. म्हाका दिसता त्या अनुसारच आमी आमचे मार्गप्रमाण करीत आसा. पक्षान पक्षाची भुमिका ही खूब जाणांक अजुनूय जर खबर ना जाल्यार तांच्यांनी ती पक्षाची भुमिका आनी पक्ष कसो आसता तो आपआपले परीन शिकून घेवची. पक्षाची रिती आनी पक्षाची एक निती आसा. पक्ष हो कोणाचे एक कोणी तरी स्टेटमेंट केलो म्हणून पक्ष हें करना आनी पक्षाचे काही जर इतले जर सिनियरांनी जर आसा जाल्यार पक्षाचो मनीस हो जबाबदारीन स्टेटमेंट करतलो. जर पक्षाचो मनीस जर तो पक्षाचो न अजुनूय जर पक्षाची कार्यपद्दती जर ताका खबर ना जाल्यार तो बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. तो स्टेटमेंट स्पश्टपणे सांगता बेजबाबदार. अध्यक्षांची भूमिका काय असणार याच्यावर? स्पष्टपणे सांगता स्टेटमेंट बेजबाबदार आसा. काय कितें करपाचें तें सगळें हांव पत्रकारांक सांगून किंवा सगळे जनतेक सांगून करचो ना. अध्यक्ष कितें करता तो योग्य वेळाचेर हांव अशें अनेक गोश्टी आमी पक्ष करता ते पक्ष आमी पत्रकारांक सांगून करता सांगत ना न्ही. आमी खंयच्याच आमदारांक किंवा खंयच्याच पदाधिकाऱ्याक उठ सूट पत्रकारा कडेन किंवा खंय तरी उठटा आनी जाय तसो स्टेटमेंट कर म्हणून खंय मोकळीक दिल्ली ना. आनी हे सगळ्या आमदारांनी लक्षांत घेवंक जाय. पक्ष हो शिस्तीन चलता, डिसिप्लीन चलता. आयज स्थापना दिवस आसा. पक्ष 46 वर्सां कार्य करीत आयलो तो असोच आयलो ना. कोण तरी काय तरी स्टेटमेंट केलें आनी ताका मनान दिसलें कितें केलें म्हणून. पक्षाक स्वताची अशी एक कॅडर आसा. पक्षाक स्वताची अशी एक कार्यपद्दती आसा आनी त्या कार्यपद्दतीक लागूनच आमी प्रत्येकाक हे प्रशिक्षण आनी वर्ग हे सगळे घेतात ते डिसिप्लीन शिकपाक लागून घेतात. पक्ष जर एका दिशेन वचपाक जाय जाल्यार पक्षाक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी स्टेटमेंट करतना सावधगिरीन स्टेटमेंट करप. 2027 मध्ये गोव्यामध्ये 2/3 मेजॉरिटीनी भारतीय जनता पक्ष आणि आमची मगोप आणि आमच्या महायुतीची सत्ता ही या ठिकाणी येणार आहे. तुमच्या मनातलं प्रेम हे व्यक्त करण्याकरता 9 तारीख तुम्हाला मिळाली आहे. रवीजींची परंपरा, त्यांचं कार्य, बहुजनांचा विकास हे सगळं कार्य पुढे नेण्याकरता आता तो मैदानात उतरलाय आणि त्याच्या पाठीशी या ठिकाणी ही सगळी नेते मंडळी आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत, संपूर्ण सरकार हे रितेशच्या पाठीशी आहे. अरे 8 महिन्यामध्ये या फोंड्यामध्ये तुमच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्याचं काम रितेश करून दाखवतील हा विश्वास तुम्हाला देतो. रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली केन्ना मेळटली तर रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली 9 तारखे दीस आमी कमळाचो बटन दाबतले तेच दिसा श्रद्धांजली मेळटली. त्या खातीर आमी ती खरी श्रद्धांजली तांकां दिवपाक जाय म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला. माझो सिरियल नंबर 3 हेजेर माझं कमळाचे बटन जो बीजेपीचो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कमळ हेजेर तुम्ही बटनाचेर प्रेस करतले आणि म्हाका बहुसंख्य मतान जिखून दितले ही आशा दवरता. This is the 5th case. हाज्या पयलीं 2 आशिल्ल्यो just 2 weeks back फाटोफाट at इंडोर स्टेडियम. पेरेंट्स कितें करता न्ही भुरग्यांक घेवन येता ते बॅडमिंटन खेळपाक, स्विमिंगाक वचपाक आनी गाडयेन कुत्र्यांक दवरता. 2 cases. This is the 5th. Yeah, total 5th. This one did make it sadly. But last 2 cases एक माझ्या स्टाफाक कॉल आयिल्लो कळ्ळें and she called me and in both the cases parents were with the dog and तेन्ना ती भुरग्यांक एकले कोण बॅडमिंटनाक गेला थंय खेळपाक वता, कोण स्विमिंगाक वता. दे थिंक इट इज ओके टू कीप अ डॉग इन द कार फॉर 1 hour, but it is not okay.
And those dogs, luckily, because the Goa registered numbers ashile, we could trace them very easily and get them to open the doors. For example, tani jar maybe dar जनेला मोडिल्ली, विंडोज मोडिल्ले, मे बी द डॉग वूड हॅव स्टेड. सो पब्लिकांकूय हे अंडरस्टँडिंग आसूंक जाय की वेन इट्स अ सिच्युएशन वेर यू कॅन सी द डॉग इज इन अ व्हेरी क्रिटिकल स्टेट. ही वॉज तो फटफटतालो तेन्ना जर ताणी जर कोणे तरी इन्स्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द पुलीस टू कम एंड देन पुलीस वेंट थ्रू द होल प्रोसिजर ऑफ फायंडींग के रजिस्टर्ड RTO कर्नाटका कॉल करून नंबर घेतलो. तातूंत आय थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5 वर गेले. By the time the dog had died, The person, he left the dog inside the car for 4 hours. Who? This gentleman, Okay. that red car, and the dog has died of heat stroke. It's a clear crime under BNS 325, and he was inside the casino for 4 hours while the dog was dying in the car in this heat. I don't know what you have to say to this. 13 वर्षाच्या काळात भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत मराठी शाळा वर्षाला 10 प्रमाणे बंद पडत चाललेले आहेत. 13 वर्ष एखादं सरकार आणि एखादं शिक्षण खातं जर या शाळा व्यवस्थित चालवू शकत नाही एवढी वर्ष करून, तर मग ते नुसतं अकार्यक्षम आहे असं आम्ही नाही म्हणणार. याच्या मागे कट कारस्थान आहे असं आम्हाला वाटतं. मराठीला या इंटरव्ह्यूजमधून नोकरीमधून मिळण्याच्या शक्यतेतून वगळल्याचा परिणाम आता असा होत आहे असं लक्षात आमच्या येत आहे की पालक असं समजू लागलेले आहेत की आता मराठी शिकून काही फायदा नाही. मराठी जर आपली मुलं शिकतील तर त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे कोकणी किंवा इंग्रजी याची निवड करताना पालक इंग्रजीचीच करणार. त्याचे सगळे उपद्व्याप मराठी विरोधी जे आहेत हे लोकांसमोर आम्ही येत्या 4-5 महिन्यात मांडणार आहोत. आमचा कयास असा आहे की सरकारने सगळ्या डिमांड्स पूर्ण करून घेतलेल्या आहेत, मागण्या आर्थिक मागच्या अधिवेशनात. त्यामुळे आता कंपल्सरीली आता निवडणुकीपर्यंत जर अधिवेशन घ्यायचं झालं एक नियमाप्रमाणे, तर 1 दिवसाचं 2 दिवसाचं अधिवेशन हे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होईल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. ते तसं होईल असं लक्षात घेऊन आंदोलनाची गती आणि वेग आम्ही वाढवणार आहोत की जर तुम्ही मराठी राजभाषा केली अन्याय दूर करण्यासाठी, तर नक्की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार मराठी प्रेमी निवडून देतील. अन्यथा या सरकारवर जनतेला लाथ मारावी लागेल असं म्हणावं लागत आहे. आम्ही अजून सरकारच्या विरोधात गेलेलो नाही, समजलं ना. आमचंच सरकार आहे असं आम्ही मानतो. मराठी बहुसंख्येनं असलेल्या या भाजपचं सरकार हे आमचंच आहे आणि त्यांनी ते केलं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. जर केलं नाही तर आम्हाला नाईलाजानं विरोधात जावं लागेल. नमस्कार. सध्या ओमकार हत्ती सध्या पेडणे वाठारात धुमाकूळ घालीत आसात. गेल्या काही महिन्याच्यान महाराष्ट्राच्यान गोंयान आयिल्लो ओमकार परत ताका महाराष्ट्रान पावपाक आयल्या. परत तो महाराष्ट्रान काही गांवांत तो धुमाकूळ घातले. त्याचबरोबर आता परत मोपा एअरपोर्टार मोपा परिसरात जे गांव आसा तांचे थंयसर तो धुमाकूळ घालीत आसात. जे शेतकऱ्यांनी शेती पिकयल्ली आसा ते खंय तरी तो डॅमेज करीत आसात. काल राती खंय तरी घरा भायर पार्क केल्ल्या व्हेहिकलाचेर सुद्दां तेणी अटॅक केल्ले आसा. लोक खंय तरी भियेल्ल्याचें वातावरण सद्या आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्याच बरोबर फॉरेस्ट मिनिस्टरान खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. तांच्यांनी अशें म्हटलेलें की खंय तरी ते हे हाडटले ट्रेन एलिफंट हाडून ताका खंय तरी हे करतले, पूण अजून मेरेन तेंचें कांयच ना. सद्या उलोवपाचीच जाता भाशा, पण प्रत्यक्षान कृती खंय तरी दिसपाक येना. खंय तरी हाचेर आतां जे कन्सर्न डिपार्टमेंटान त्याच बरोबर गोंयचे मुखेलमंत्री हांच्यांनी सुद्दां लक्ष घालप गरज आसा. सध्या जे वातावरण जर पळयत जाल्यार लोकांची इतले लुकसाणी जाले, तेजे लुकसाणीची भरपाई अजून मेरेन जाल्लेली ना. सध्या भाशणां जातात पूण खंय प्रत्यक्षान जायना. खंय तरी लोकांचे परत जे पीक तेंच्यांनी पिकयल्ले आसात खंय तरी ते सुद्दां परत पीक खंय तरी लुकसाण जातले की काय असं सुद्दां लोकांक टेन्शन जाल्लें आसा. आनी परत आतां तो
लोकांचे जे घराबाहेर पार्क केलेले जे व्हेकल्स असतात तांचे सुद्धा लुकसाणी करत असा हे सुद्धा लोक सध्या सहन करतात. पण जनावरांना किंवा एलिफंटाक ते कांयच लोकांकडे कांयच हे ना की ताका कशें हे करतले हँडल करतले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटय ते आपले प्रयत्न करीत असतात. खंय तरी गव्हर्मेंटान हाचेर लक्ष घालून जे फॉरेस्ट मिनिस्टर असतात हांच्यांनी सुद्धा जांच्यांनी म्हटलेले की जे त्या ट्रेन एलिफंट हाडून ताका खंय तरी तेंच्या कळपान पावयतले अशें सांगिल्लें. पण खंय तरी ते सुद्धा केले जाल्यार खंय तरी लोकांक जे रिलॅक्सेशन जे आसा ते मेळटले. खंय तरी हाचेर लक्ष घालप खूब गरज आसा. नाजाल्यार आतां शेती आणि व्हेकलाचे डॅमेज आसा फाल्यां सकाळी खंय तरी वचून लोकांच्या जिवार सुद्धा जिवीत हानी सुद्धा जावं येता. हाचेर लक्ष दिवप खूब गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. filed a regular bail application in the case of alleged forgery of NOC of the public health department, and we have argued that police have already taken us accused in custody. They have exhausted police custody. They have said that they can go in easy, which means their custodial interrogation is not required, and also on the ground that on the principle of parity which should be granted. So the judge has heard the arguments and he has reserved the order on 8th.